जिवेचेक परजा मोगाल्या एका मोरान कलत्या काळजान सर्व आमी जमल्या करून स्तुती अर्सून कीर्ती आज आमी गायता देव तूं आमचो रचणार व्हरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बाप्पा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञ जय तुका त्रिएक देवा मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता एमिसाचें बलिदान प्रते रितीन तुमचे खातीर तुमचे हृदया खातीर भेटोवचें जावन आसा फाटल्या इतरांतावन कांय थोड्या गरजांनी एमिसाचें बलिदान नियमानुसार भेटोवंक परवडणगी आसा तरी एमिसाच्या बलिदानान तुमचे खातीर प्रते रितीन माध्यमा मुखांतर तुमी पळोवचे खातीर तुमचे खातीर भेटोवचें जावन आसा जे कोणाक मिसाक इगर्जे वचूंक जायना 10 वर्सां सकयलीं भुरगीं आसात 60 वर्सां वयलीं मलगडी आसात तशेंच इतर पिडेस्त भाव भयणी आसात वा इतर नाना परिस्थितींत थंयसर मिसाचें बलिदान सुरू जावंक ना तस जाल्यार समेस्तां खातीर तुमचे खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा तुमच्या हृदया बसोत तुमच्या भुरग्यां बाळांच्या हृदया बसोत परगांवांत आसलेल्या भाव भयणीच्या हृदया बसोत पिडेंत कश्ट येतल्या भाव भयणीच्या हृदया बसोत कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या भाव भयणी बसोत संगतास विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्यां बसोत तशेंच ह्या मारेकार कोरोना पिडेतां सुटका सोडवणो मेळच्या बसोती हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता हे संदर्भार विशेष करून आमी मागता प्रते रितीन हें मिसाचें बलिदान देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गासान भेटयता आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी डेन्झल फर्नांडीस दुबय तशेंच आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक अर्गासान भेटयता डॅरन फर्नांडीस मंगळूरू ह्या दोरी हृदया बसोदी प्रते रितीन आमी मागया सुरेस्पर देव तांचेर तांकां आशिर्वादांनी भरून दी बेसांव नटोवन दी जिविताचें देणें दिल्ल्या तांकां बरी भलायकी सदांच फावो करून दी म्हण आनी तांच्या जिवितांत जैत लाभून दी म्हण विशेष करून आमी मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीन आमी वांटेली जावया आनी फवते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन देवाची कृपा आमी जोड घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त तुई तुज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोम्याचें काम सोम्याचें मिसांव सता नितीचें मिसांव आनी ह्या सता नितीचें मिसांव ह्या असता वा अस्कत वा पिडेस्त संवसारांत वा पत्की संवसारांत करतना जायती अडकळ मेळटा आनी ह्या अडकळींत आमी जैत व्हरूंक आमच्या सगळ्या कश्ट संकश्टांत थिरासान सांबाळना जैता कुशीन मेटांक ओडूंक देवाचें उतर आज आमकां उलो दिता आनी देव आमच्या सांगाता आसा जे केन्ना आमी देवाच्या कामांत सांगाता मेळटा देवाचें मिसांव करूंक आमी फुडें सरता तेन्ना देवाचें बळ देवाची सकत आनी कृपा आमचे सगळें आसा म्हणलें सत हेची सुवार्थ आनी हेची वाचपां आमकां दितात त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुता करूंक सोम्याचें काम मिसांव मुंदर व्हरूंक सोम्या आमकां आदार कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ही घडी परतोळे दांपया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी तयार करया आमची पातकां आमी वळखून घेवया पातकाची दूख धरया बोक्षणे आमी मागया काळजान तावन दूख धरून बोक्षणे मागतेल्यांक बोक्षणे दिवच्याक तूं ह्या संवसाराक आयलोय सोम्या आमची सगळ्या पातकांची दूख धरता आमकां बक्षी म्हूण मागता
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय मगळ सम्या तुमची पातकेची बदला बरी खबर सत्माना ह्या मुखांतर सगळेचें जिवीत जोडा म्हूण उलो दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसोर थोडे पटी आमचें हट्ट जिद्द वायट ह्या पातकान दस रावोंक आमकां कारण जालां. ह्या मुखान तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापवता हांव बोगसणे मगर म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. आमचे कधी विनंती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्या बसून आमच्या पासून विनंती करून आसाय. मगळ सोम्या आमी सगळ्यांनी सासणी जिवी जोडे जय म्हणली तुजी वरती आशा पूण संवसारी आशा अभिलाशा आमचो स्वार्थ थोडे पोटी आमकां त्या जिविताक पावूंक शकना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापवता बोगसणे मागोवन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक उंचरगी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. Sumia Jesu Christa Bapaच्या एकल्या स्पुता Sumia देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. एकडी बोरदोळे तांपी आमच्या सगर संघातील जे कोणा मागतण बसेला तांच्या खातीर विशेष करून आमी मागया. देव आमच्या भोव मोगाळ बापा जांकां तुझ्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गणितांनी तूं तांकां बऱ्याक वावुरताय.
तर सदांच चड आनी चड मनाक आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. कित्याक जायते जण अशे पुसपुतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करूया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलून पडना गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बोलोवन पासांत पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचे परिपूर्ण घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सरस्पर म्हजे सवे आसा. देखून म्हजे दुस्मन आदलून पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन बडटले कित्याक ते सुपळ जावचे नात. तांचे ससनीक लज केदींच विसरून वेचिना. दलबलाच्या सर्वेस्वरा, तूं नितिवंताची तपासणी करताय, काळजा मना तूं पारकिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते परिपूर्ण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्वराक गायन करा, सर्वेस्वराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नाश्टाच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे पासो देवा इनिंदा हांव सोंसता. तुजेच पासो ती लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक पारकी. म्हज्या दगदाय जागोत्रान परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर आसता म्हजें काळीज. तुका केणटेल्या सोकेपडायो म्हजेर पडत आसा. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जापती. तुजे आपार काकुलतीन म्हजेर दिसता. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. सांत पावलान रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वासा. बाबा भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोड सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्रांतले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाल्लें म्हणून अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतल्यान मोइजेच्या काळा पर्यंत मोरनान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचेर स्वस्थ फर्माण मोडून पाताक आदारनातल्यांचेर सैत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो. पूण ओ आदाम उपरांत येवचो आसलेल्यांचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना.
एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सता सतोत्म मुजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्या. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचेही सोबे आसूं भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांसी सांग म्हणे मनशांक भिये नाकात दंपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुठान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्या भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनीय कोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबूच्या पयशाक 2 विकतात न्ही तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलते विणे भंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबूच्या प्रास्कितल्या की चड मोलाची तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदर म्हणून परगडता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापाच्या हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पूण मनशां हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांव नाकारतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो हेच्या वचपांचेर एक दिश्ट गली जाल्यार खोटेपणाच्या त्या संवसारांत देवाचें मिसांव कशें तें मुंदारून व्हरूंक साध्य कित्या कश्टांचे म्हणले विशीं आयची वाचपां आमकां कांय थोडी झळक दितात. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलोन रोमाकारा बरयल्ल्या त्या पत्रांत तो म्हणटा एका मनशा वरवीं पातक संवसारांत भितर सरलें आनी तो मनीस आदाम आनी एवे वरवीं तें पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें. देवसाराच्या ताळण्याक बुल्लेले वरवीं देवसाराक आपणाच्या जिवितांत जागो दिल्ले वरवीं देवसाराक आपणाच्या जिवितांत कांय तरी इल्लीशी रिगोवंक सुवात दिल्ले वरवीं देवाचेर पातयेणी सणून देवसाराचेर विस्वास दवरलेले वरवीं संवसारांत पातक आयलें आनी ह्या पातकान मरणाक जल्म दिलो. ह्या पातका वरवीं संवसारांत मरण आयलें आनी हें पातक आदाव आनी आदावाच्या भुरग्यां थंय तांच्या भुरग्यां थंय आनी सगळ्या संवसारांत विस्तारलें आनी हर एक मनशान हें पातक आदारलें. देखून हर एक मनशाक हें मरण फावो जालें. हे संवसारांत जल्मल्ल्या 2 जाणांनी मात्र पातक करूंक ना आनी तें जावन आसा जेजून आनी मरियेन.
देखून ती पाप कत नातलेली देखून तांची कूड ती मातये सरें जावंक ना ती सर्गी सोडून गेल्या म्हणलो बरवसो आमचो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पूण खोटेपण विस्तारलेल्या ह्या संवसारांत लोकांची ती दुर्गत पळोवन कित्याक देवान मनशाक मरोंक रसूंक नातल्लें नास जावंक रसूंक नातल्लें कित्याक रचलेलो रचणार आपणे रचनेन नास जायनाये बगर सगळ्यांनी तें जिवंत आसूं जाय जिवीत जोडी जाय म्हणली ती वर्ती आशा पण संवसारी जिविताक ह्या कुडीच्या जिविताक मनशान मरण मागलें तरी देवान मनशाक एक अवकाश दिलो सासणाच्या जिवितांत आत्म्याचें जिवीत जियोवच्याक आत्म्याचें जिवीत देवा सवें जियोवच्याक आमकां एक अवकाश मनशा कुळाक एक अवकाश देवान दिलो आनी त्या अवकाशाक सरी जाल्लें जिवीत सताचें नितीचें आमी जिये जाय देखून ताणें ते उपादेश दिले 10 उपादेशा प्रमाणे तुमी जियेया सिनाय पर्वतार मोइशे मुखांतर इस्रायल प्रजेक ते दिल्ले उपादेश आख्ख्या परसांक आख्ख्या राष्ट्रांक आख्ख्या मनशा कुळाक देवान दिल्ले ते उपादेश हर एका मनशान ह्या उपादेशा प्रमाणे जियोवन सर्गीच्या त्या बापाच्या राज्यांत निरंतरी सुख अनुभव करी जाय म्हणली वर्ती आशा आनी हे उपादेश पाळूंक लोकांक शिकोवच्या खातीर देवान थोड्या महान व्यक्तींक विसले ताका आमी प्रवादी म्हणटा आनी ह्या प्रवाद्यांनी अनितीचें खंडन केलें असताचें खंडन केलें आनी न्याय नितीन मनशाक सोलोवंक उलो दिलो पूण हे खोटेपण विस्तारलेल्या त्या खोट्या संवसारांत त्या खोट्या मनशांनी ह्या प्रवाद्यांची केळकुळां केली ह्या प्रवाद्यांक तांणी तिरस्कार केलो ह्या प्रवाद्यांक तांणी फातरायले जिवेशी मारले आनी ते नितीचे प्रवादी ते निरपराधी प्रवाद्यांक अपराधाचो पाटो बांदलो इकमोत्यांनी तांचे बोंतोणी पास गुंतलो त्या पासान सांपडोशें केलें आनी तांकां नासाच्या वाटेक पावचे प्रयत्न केले आनी अशेंच घडलें जेरेमिया प्रवाद्याक देखून आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हें आमी आयकता जायते जण अशे फुसफुसतात ते जेरेमिया आयकता सगळ्या वाठांनी ताका आकांत आशिल्लो आनी ताका गुन्यांवकार करा म्हणली ती बोबाट आशिल्ली गुन्यांवकार करया आनी ताची इश्ट पर्यंत तो केदाळा आद्दोळ पडता गाय केदाळा सांपण पडता गाय म्हणून राखून आशिल्ले ताचे सांगात भोंवतले ताचे सांगात आसतले ताचे सांगात रावतले ताचे इश्ट फाटल्यान मुखल्यान फुडें वचू आमी आसा म्हणून सांगून फाटल्यान पास मांडटले ते गातकी आनी ते राखून आशिल्ले ते म्हणटाले गडयेन तो बुलोवन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव तो नाच जातलो आमी ताचेर फारीकपण घेतले हांव पण जेरेमिया म्हणटा हांव एका धीर विरा सारको हांव एका बळवंत विरा सारको हांव झुजतलो नितीविरो झुजतलो अनितीविरो झुजतलो म्हजो जीव येता पर्यंत म्हज्या कुडीची ती निमाण श्वास निमाणी उडी ती भायर पडटा पर्यंत हांव झुजतलो सता खातीर निती खातीर झुजतलो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा सर्वेस्पर म्हजे सवय आसतना म्हाका कसलीच भिरांत ना सर्वेस्पर म्हजे संगात आसतना म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा देखून म्हजे दुस्मान आदळून पडटले ते म्हजेर वयर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले ते सुफळ जावचे नात तांचे इकमोत्यांनी तांच्या पासांनी ते जैत व्हरचे नात तात्कालीक रितीन ह्या संवसारांत म्हाका ते इकमतीन लगट काडले जाल्यार सर्गीच्या रासान बापा सवें हांव राजवटकी चलयतलो आनी तेन्ना ते वळवळ चेडे हांव पळयतलो ते आदळून पडटले ते पळयतलो ते सलवल्ले हांव पळयतलो वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ग्रेस्त मनशाच्या वपारींत तो दुबळो लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या त्या वपारींत जेजून सांगलेलें स्पश्ट आमकां आमच्या मतीक येता पळया
तो लाजर ह्या संवसारांत सता नितीन जियलो मनीस कस्तान वरां ताका मेळ्ळी ताका कोड लागले तूं कुसुल्लो ताचे गाय पेटेले उंताले क्रेस्त मनशाच्या गेटी बागला तो भीक मागून आसुल्लो पण हो क्रेस्त मनीस पळोवनी पळयनातले बरी आसुल्लो एक दीस दोगी मेले आनी दुबळो लाजरस तो श्रीगीच्या रासांत गेलो आनी क्रेस्त मनीस हेम कोणांत आनी थंयसर तो क्रेस्त मनीस वळवळ्यांनी आसुल्लो कश्टांनी आसुल्लो ते आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून देवाचे मिसांव मुंदारून वेरतल्यांक ते कश्ट कट्टिट्ट बुद्धी म्हणटा बांदून दवरलेली बुद्धी ती सुकोवंक साध्य ना कोण पळय देवाच्या मोगान भरला कोण पळय देवाच्या मोगान लालयता कोण पळय देवाचो मोग संवसारान विस्तारचे प्रयत्न करता कोण पळय देवाच्या उतराक सरी जाल्लें जिवी जियेता कोण पळय देवाचें उतर सगळ्यांक परगट करूंक वावुरता कोण पळय सोम्याचें उतर सगळ्या मनशा कुळाक परगट करूंक वावुरता तस जाल्यार अडकळ्यो 100 येतात 1000 येतात जायते जण विरोध करतात जायते जण ताची खेळकुळां करतात जायते जण ताका पिशेपण म्हणटात पण देव ताच्या बगलेक आसा देव ताका धैर्य दिता आनी बळवंत करता तेन्ना तो बिलकुल लजेक पडचो ना कितें सलवणी तो देखचो ना म्हणल्यार सत देवाचें उतर दिता देखून आयच्या सुवार्थेंत भोव अपुरबायन जेजू म्हणटा 12 जाण आपल्या सिसांक तो म्हणटा मनशां भिये नाकात तुमकां केळकुळां करतल्यांक तुमकां लजन घालतल्यांक तुमकां अपमान करतल्यांक तुमी भिये नाकात कित्याक तो कुडीचे जीव ते काडटीत पूण आत्म्याचो जीव काडूंक तांकां साध्य जावचें ना आत्म्याचो जीव साध्य जावन कित्याक म्हळ्यार जेजू आपलो अनुभव सांगता पळया अनुभव ह्या खोट्या संवसारांत देवाचो पूत एक पवित्र मनीस भाग्यवंत मनीस देवाचो पूत जेजू देवूचो सर्गी तांव देवून आयलोलो पण ह्या संवसारांत ह्या खोट्या संवसारांत पळया ताका ताची मिसांव काम करूंक जावना अंश सत अंश वाट अंश जिवीत म्हणालो तो सताच्या नितीच्या वाटेन तो चल्लो हेरांक की ताणें सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक आपणे दिलें पण कितें जालें ह्या खोट्या संवसारांत देवसारान आपणा सोकन घेतलेल्या ह्या संवसारान आनी देवसाराचो पक्ष जो जाल्ल्या त्या मनशान ह्या खोट्यापणा सांगात दिलो आनी बऱ्याक तिरस्कार केलो न्यायनितीक तांणी वेंग मारली ना न्यायनितीचो तांणी मोग केलो ना न्यायनिती परगट केल्या सो तांणी द्वेश केलो ताका तिरस्कार केलो पळया त्या निमाण्या पाशावांच्या त्या काळार पळया पिलातान थंयसर लोकां लागीं विचारलें हांगासर एकलो मनीस आसा तो नजरेत असो जेजू ताचे थंय कसलेंच वायट म्हाका दिसना ताणें कोणाक अन्याय करूं ना कोणाक ताणें वायट करूं ना कोणाक ताणें लुटूंक ना कोणाक ताणें मोस करूंक ना कोणाचें नांव पाड करूंक ना कोणाक ताणें गुन्यांवकार करूं ना कोणाक ताणें तिरस्कार करूं ना बगार ताणें जायत्यांचो मोग केलो आंधळ्या पांगळ्या ताणें गूण केलें पिडेस्तांक गूण केलें विधवीचो मोग केलो आनी पातक्यांचो मोग केलो तांची पातकां बक्षिलीं तांकां नवें जिवीत ताणें दिलें सगळें बरें केलें बुकेल्ल्यांक काण दिलें पिवण दिलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें रडतल्यांक बुजयलें सगळें बरें केल्लो मनीस जेजू सर्ग संवसाराचो धनी हांगासर आसा आनी हांगासर आसा एकलो लुटखार खुनीकार दगलबाजी डोंगी हेरांचें जिवीत नाश केल्लो जायत्यांक विधवींक केल्लो जायत्यांचें जिवीत पिड्ड्यार केल्लो एक खोटो मनीस हांगासर आसा तुमी विचारा तुमकां कोण जाय हे भाग्यवंत मनीस जाय नितीचो मनीस जाय वा अनितीचो एक सोर लुटकार खोटो मनीस जाय ह्या खोट्या संवसारान कितें मागलें भाग्यवंताक मागोवना बऱ्या मनशाक मागोवना तांणी मागलें ह्या खोट्या मनशाक बारबासाक सोडो आनी जेजूक कुरसाय वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असलो कडू अनुभव जेजू थंय आसलो देखून तो म्हणटा हांव धैर्यान रावलो सता खातीर निधी खातीर सता खातीर सत कितें म्हूण पिलात नेणो आसुल्लो सत कितें म्हूण हो संवसार नेणो आसुल्लो सत कितें म्हूण ते शिपाय नेणो आसले पूण हांव जाणा आसलो सत कितें त्या सताक हांव भद्र रावलो नांगरा हात दवर पाटी पळयतलो सर्गीच्या राजा योग्य न्ही हांवें नांगरा हात धरलो फुडें फोलोवन चल्लो देखून तो म्हणटा तुमी भिये नाकात उडास दवरा तुमी जैत जोडतल्यात कित्याक तुमचे सांगाता हांव आसा तुमचे सांगाता म्हजो बाप आसा तुमचे सांगाता आमची कृपा आसा सकत आसा पवित्र आत्म्याचें धैर्य आनी बळ आसा देखून तुमी जैत जोडतले कित्याक तूं आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली
तुझ्या आवयन तुका नाव दिवच्या पयलें म्हज्या हातार तुजें नाव हांवें लिखलां देखून तुवें भिवची गरज ना पिवची गरज ना कित्याक पळया त्यो गिरपुज्यो येदेशो त्यो गिरपुज्यो पुरांत देवाच्या त्या दृश्टेंत भोव वर्त्यो हर एक गिरपुज्यो देवान त्यो मेजून दवरल्यात ते मात्र न्ही त्या गिरपुजाची प्रास कितलो व्हरतो तूं तुज्या माथ्याचे केस पर्यंत हांवें मेजून दवरल्यात माथ्याचे केस वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमचे थंय कितले केस आसात आमकां दुगतो ना नाताना कितले केस जडोवन वेतात केस उगयताना कितले केस जडोवन वेतात ते कितले वेतात म्हूण आमकां लेख करची सकत ना आनी ते आमी चिंतूंक सकना पूण देवाचें उतर म्हणटा आमच्या कुडींत आसच्या हर एक केसाचे लेख आसा आनी ते लेख सर्वेस्परान केला तर देवा मुखार आमी कितली वर्ती म्हण पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो गिरपुजाच्या की प्रास वर्ती आमी देव आमचे सवय आसा हें आमी समजूंक जाय देखून देवाची जाणवाई मनशाच्या जाणवाया मुखार ती भोव वर्ते मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणवाया मुखार कांयच न्ही 0.1% म्हण येत आनी ती ना देखून इतल्या संवसारांत मरेकार कोरोना पिडा विस्तारल्या त्या कोरोना पिडेक अजून पर्यंत सुमार 5-6 म्हयने जाले अजून पर्यंत येद्या व्हडल्या बलिश्ट संवसारांत येद्या व्हडल्या खोटेपणांत विस्तारलेल्या संवसारांत वखद काडूंक साध्य जावंक ना पळया त्या दिसांतल्या त्या कोरोनाक हे देशा ल्हानशा वायरसाक सगळो संवसार भियान आकांतून स्तब्ध जावन भितर बसलो 40 दीस पर्यंत वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया ती सकत देवाक आसा देखून देवाची सकत वर्णूंक साध्य अखेर करचे फुडें एक गडीत तुमचे लागीं सांगून हो नियाळो वाकेर करता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक रैत आशिल्लो रैत आनी तो रैत आपल्या शेतांत पावून नांगोर आनी झूं खांदार घेवन आपल्या घराक तो पाटी येता आसतना ताच्या घराच्या बगलेक एक ल्हानशें वळी आसली वळी वा तोड आसलो तोड कणी म्हणटा आमी त्या कणयेंत कांय थोडी इल्लीशीं कोंबयेची पिलां आसलीं आनी कोंबी वयर आसली आनी तूं कांय थोडी पिलां कोंबये सांगात वयर आसलीं सकयल आसलेलीं पिलां ती बोंब मारतालीं आनी ह्या वेळार कोंबी कितें करताली एक पुटी सकयल धांवताली ह्या पिलांक बुजयताली आनी गडयेन वयर धांवताली त्या रडतल्या पिलांक थंयसर बुजयताली थंयसर ती गेल्ल्या वेळार ही पिलां रडताली परत कोंबी सकयल धांवन येताली सकयल धांवन आयल्या वेळार वयली पिलां रडताली आनी कोंबी वयर धांवन त्या पिलांक बुजोवचें काम करताली आनी हो रैत थंयसर वेता आसतना ही घडीत पळयता तूं उबा रावता आनी मस्तू वेळ थंयस पळयता ताका बिरमो दिसता तो त्या कणयेक तो तोडाक त्या कणयेक तो देंवता पिलांक कश्टांनी तो एकठांयता आनी वयर सोडता आनी पाळाक धरन त्या कणयेंतले वयर तो येताना ती कोंबी ताका जोरान येवन सापता आनी ह्या वेळार ताका मस्त बेजार जाता तो आपल्या घरा फाटी येता आनी तो आपले दिसपडते संजेचें काम करून जेवन न्हिदोंक वेता ताका न्हीद पडना कित्याक तो म्हणटा हांवें उपकार केलो हांवें गुमोग केली त्या कोंबयेक पूण ती कोंबी कित्याक म्हाका साबली हेंच ताका सवाल दोसतालें आनी त्या राती ताका एक सोपण पडलें आनी त्या सोपणांत सोमी ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो आळेपुता तुजे मुखार ती कोंबी कितल्याकी ल्हान तुका आनी त्या कोंबयेक कंपेर करूंक जायना त्या कोंबयेक तूं देव केदाळे त्या कोंबयेक तुवें जिवेशी मारयेत कावयेत त्या कोंबयेचो जीव तुज्या हातांत आसा त्या कोंबयेच्या कितल्याकी व्हरतो तूं पूण ती कोंबी कितल्याकी ल्हान कित्याक तूं कितें समजताय तें ती समजना तुजी जाणवाय त्या कोंबयेक कंपेर करनाका तुज्या कितल्याकी ल्हान माट्टाची ती वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून ती साबली पूण आमची जाणवाय देवा मुखार कितल्याकी ल्हान आमच्या देव कितल्याकी व्हरतो देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हो देव आमकां सांगता जे कितें देवाची खुशी तूं करताय ती जारी कर धैर्यान फुडें सर कष्ट अनवारांक तूं भियेनाका तुजे विशान फटकी रे अपराध घालतीत तुजे विशान फटकी रे तुका गुन्यांवकार करतेत तुजो मोग करतली तुका द्वेष करतेत तुजो मोग करतली तुका तिरस्कार करतेत कंगाल जायनाका तूं भियेनाका हांव तुजे सवय आसतलो आनी तुका जंय तेवण करतलो म्हणटा देवाचें उतर तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तर आमी कित्याक भिवचें देवाचें काम करतना देवाचें मिसांव करतना
असल्यो अडकळ्यो जायत्यो येतात भिवची गरज ना धैर्यान फुडें सरया आमकां आपयलोलो आमकां धाडलोलो आनी आमकां सांबाळटलो देव सदांच आमच्या संगात आसा तो आमकां राखतलो सांबाळटलो आनी धैर्यान फुडें सरूंक आदार दितलो त्या सुमयेची कुमक मजत मागून ताची कृपा आमी मागया तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी बेसांव नेटोवन दी म्हूण मागया आमेन. आमी उबी रावया त्रिएका देवात आसूल आमचो भावार्थ तो उक्त्यान उसारया सगळीं आमी संगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभोवलो आमकां मर्यादान जल्मलो 5 पिलां ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सुरलो सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान दिमर्स येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पुलीस सेवीक भक्तो सेकतात पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. त्रिएका देवतें आसलेल्या विशेष पातयेन आनी भावार्थान ह्या संस्थाना सुमयेचें काम सतान आनी रितीन मुंदार व्हरूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन आमची मागणी आमची गरजो भक्तीन आतां आमी उबारया. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी एवंकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन ताच्या भावार्थान घड जावन एवंकरिस्ताद्वारे ताचे ताब्यान दिल्ल्या शेलयांची जतन घेवंक तुजी दैवी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे हाय बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशांत सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या हिता पासून वावरूंक आनी सर्व धर्म आनी वर्गाच्या लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरिशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कृषिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय तांच्या बेल्या गरजाचो पावस ह्या वर्सा पावो कर तांच्या वमटीक पावतो फल आनी दिसपरतो ग्रास पावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगजीन आनी कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या कुडी रक्ताच्या बोलान बरी भलायकी लाभय आनी मतीक समाधान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व युवजनांनी आनी भुरग्यांनी एवंकरिस्ताच्या बोलान आपले शिकाप बऱ्या तरान शिकून बऱ्या पुढारा कुशी मेटा काडूंक आनी तांचे जिवीत भावार्थाचे बुनयादीचेर बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवंकरिस्ता मेजा भोंवती एकवटलेल्या आमी तुजी कूड आनी रगत सेवन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक आनी एकामेकाच्या हिता पासत वावरिशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसोत आमी मागया. सरकीच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसां तुजे उतर सतनितेच्या वाटेन चलोवंक आनी तुजे मिसांव संपूर्ण करूंक उलो दिता त्या प्रमाणे जिवंक सुमी आमकां सकत दी बोळ दी कस्त अनवरां मदें जैत जोडोवंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Bapa dita amkan skin mun parata Todos com so samatita Disputova as betuita Udozam ku Jezuci Wairaka kazlataci Tace tăi godălginii amci Cărceac se va să locaci म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागाते. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकडणेचो यज्ञ तूं दयेन मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानतात असलें जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकारी मर्यादां जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सरस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिल्लें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळ बारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, povit, dălbara su sarves potum, sargani so sargola, tuja vai baban, un sarki tu cai cai, sarves pora. Ce navieta tatace un sărghitu ca ce un sărghitu ca ce मग बाबणीनो भाऊ पवित्र गडी आता आमी समरमता सगळी आमी दिमी घालया जे मगाच्या भावानो बहिणीनो भुरग्यानो म्हणजे सगळे समर्पण आता आमी करया बहु पवित्र गडी आता आमी समरमतना आमची इरादे आमचे कस्त आमच्या नवरा बेजार आयकत सगळी सुमेच्या पांयांतळा समर्पिया आनी खंडीत सुमी आमच्या संगी आसा तो आमकां जैतेवंत करतलो बापा करस तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सजोवंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तूं आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुठ परगटुया Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu nowian येतोलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार रगत सेवतल्या आमकां समेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इश्टगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरी देवाच्या माया संगाती तिचो पती बागे झुजे बागे धर्मदता बागे जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू उर्वी त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen, amen, amen. आमच्या सोडूनदाराची आजना मथींद दवरना ताच्या उतराकाल स्वताची नितीची जिवीत सरोंक मात्र न्ही ताचे मिसांव संपूर्ण करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सुमेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां चितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिळशेंतले आमकां निवार. देवकृणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजेचो क्रिस्त जेणे बरोवशान रत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मुख सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप कातले आमची काकूत. देवाचे शेडये संसाराचे पाप कातले आमची काकूत. देवाचे शेडये संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी गेल्या म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो स्वामी जेजू क्रिस्त जिवंत देवाची शिडी आमच्या मदें आसा हांगासर पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस संवसारी आयिल्ली हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार सेवूंक आमकां साथ दिना तरी आत्मे रितीन उंडो आत्मे रितीन सोम्याक आमचो करून घेवया. सोमी आमच्या सांगाता तूं राव आमच्या काळजांत तुवें आमच्या मनांत तुवें आमच्या जिवितांत तुवें सतत नितीची वाट आमकां दाखय. आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखय. सोमी आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण कर. आमच्या बगले रावन आमकां सांगात दिवन आमच्या वयर रावन निरंतर आशिर्वाद दी. सोम्या आमच्या सांगाता सदांच राव म्हणून मागोन आत्मे रितीन सोम्याक आमचो करून घेवंक आमी प्रयत्न करया. क्रिस्ताची कुठे रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मुझे मास करेगा साकोन पोळ्यात कोटसान काळजा तुज्या लागल्यातान बागयात मुझ्या रक्तान आमचे काळीज रेखता. जेजू तुका लागता तुजी वाट पळयत आसा तुका सिरवोडाशेता. आमचे काळीज रेखता जेजू तुका लागता. तुजी वाट पळयत आसा तुका घेवोडाशेता. प्रार्थुया.
बोदयाळ बापा आमच्या देवा, तुझ्या पुताच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणा तू आमकां तुझ्या जिवानान नवीन करताय. परतून परतून या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचे सुख आमकां कत्रेन मेळशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. मगळ भाव भयणीनो, सगळे आमी सांत भोव भक्तीन वांटिली जाल्यार तुमकां समेजता हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. आमी सांत वांटिली जाल्यार म्हाका समेजता पसोत विशेश करून आमी मागलां. सांगातच आमी सांगात दिल्ल्या बाप राहुल असो, मंडावळ केल्ल्या भाऊ जयसन असो आनी एमीस तुमच्या घरांनी पावोवंक माध्यम मुखांतर युट्यूबार पावोवंक कारण जाल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक तशेंच ताचे सगळी मांडावळकरच्या मनेस्त विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी हे सगळे कुटुंबादारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी आभार जावन आसां. तांचे पासून विशेष करून आमी मागता. आमी निरंतर तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेजता. देव बरें करूं. सगळीं आमी देवी गेल्या निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. Amen. वसोनया जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे बोड उपकार. सेकंड PUCची इंग्लीश परीक्षा भोव बऱ्यान जाली. तशेंच परवा 25 तारीखेक 10वे क्लासीची भुरग्यांची पब्लीक परीक्षा आसली ते आसा. सो भुरग्यां खातीर विशेष करून ह्या वक्ता आमी मागया. सोम्या मी वेदा की तुझी गायता, उपकार आसता तुझ्या अर्गादिता. वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहू, संदेश तुझो गाजो आदार मागता. गटाय जोरो सर्गी खाना सोम्या कुर्पे, कष्टा दुखा तुझे पात्योत मुखार सरता उर्बे. सोम्या मी वेता की तुझी गायता, उपकार आसता तुझ्या अर्गादिता. वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राहू, संदेश तुझो गाजो आदार मागता. मोगार पुत्रा सोबे अवकार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगीन पुरुषाचे गुरुवेन येरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी